भाटले वाठारांतल्या राम मंदिरा लागसार बांदकाम सुरू आशिल्ले एके इमारतीत सोमारा राती जॉन नांवाच्या कामगाराचो खून जावपाचो प्रकार घडलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उत्तर प्रदेशाचो दुबावीत आरोपी अरविंद तिवारी ह्या 38 वर्साच्या दादल्यान जॉन हाचो चाकवान गळो कापून खून केलो आनी उपरांत घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो। जॉन आनी अरविंद हांच्या मदीं जेवणावेल्यान वाद जाल्ल्यान हो खून जाल्ल्याचें कळटा। हो खून जाल्ल्याचें कळटकीच सांतिनेज वाठारांत रावपी कंत्राटदार नाझीर मुल्ला हाणें आपल्या कामगाराचो खून जाल्ल्याची पुलिशेंत कागाळ केली। उपरांत पणजे पुलिशेन दुबावीत आरोपी अरविंद तिवारी हाका पणजे योग सेतू कडेन धरलो। काल राती पणजे भाटल्यान हांगा 9:15 सुमार एक पुलीस स्टेशनार कॉल येता की भाटल्यान एक मर्डर जालो म्हणून। मर्डर आशिल्लो तो एक कंस्ट्रक्शन सायटीर एक कामगार तेजें नांव जॉन हेजो मर्डर जाला म्हणून नाझीर मुल्ला जो ते कंस्ट्रक्शन सायटीचो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो तेणें पुलिशेन कागाळ केली। आनीक थोड्याच वेळान अरविंद तिवारी जो लखनौ उत्तर प्रदेश हांगा रावपी आनीक तो थंय कंस्ट्रक्शन सायटीर तेणें ते जॉनाचो मर्डर केलो म्हणून तेका आरोप्याक पुलिसांनी अटक केल्ली आसा। आनीक हो जो आरोपी आसा तो योग सेतू कडेन पुलिसांनी तेजी अटक केल्ली आसा। जाल्यार फुडलो जो तपास आसा पणजे पुलीस स्टेशना वयले पुलीस करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्षल बरोबर गौरेश गांवकर।